हो जो ब्रिज रावंड फोंट ब्रिज 6 लेन रावंड फोंट ब्रिज ताजें काम हें जालां सुरवात जाल्ली आसा आनीक हाजें टेंडर 2021 जाल्लो तेन्ना आमचो मडगांवचो आमदार काँग्रेसी आशिल्लो आनी त्या टायमार टेंडर जो आमी पब्लीश हें केल्लें आहा प्रिंट केल्लो हांगा तेन्ना एस्टिमेटेड कॉस्ट दाखयताले 21.32 crores. मागीर तो BJPन गेलो आनी इमिजिएटली BJPन वचून परतून टेंडर जालो ह्याच ब्रिजाचो आनी तो 21 crore आसलो तो 54 crore जालो. आनी हें आमकां समजी काय मेळना की अशें कशें जालें तें सेम स्पॅन ब्रिज 50 मिटर्स कितें स्पॅन आसता आनी हेर म्हणटा मागीर तो एप्रोच रोड हो 21 to 54 crore कशें जालो सांगपा म्हळ्यार जो कन्सल्टंट आहा आमी कन्सल्टंटाकूय वडेर हाडपाक सोदता कित्याक कन्सल्टंट एपॉयंट केल्लो आहा श्रीखंडे म्हण श्रीखंडे कन्सल्टंट प्रायवेट लिमिटेड आनी 2021 जेन्ना एस्टिमेट दिल्लो तेन्ना 21 crores इन्क्लुडींग ऑल अदर एक्सपेंडिचर्स 21 crores दिल्लो आनी ताणें आपले एस्टिमेट प्री टेंडर चार्जीस 9 lakhs ते घेतिल्ले. मागीर हो परतून तोच कन्सल्टंट फ्रेश एस्टिमेट हाडटा आनी तो दाखयता की 54 crores म्हण आनी थिंगाय बी परतून पेमेंट घेता. आजच्या दिसा पासून ताणें 67 lakhs फक्त कन्सल्टंट घेवन गेला. कितें सुमार काम जालें तें तुमकां खबर आहा 67 lakhs 67.46 lakhs कन्सल्टंटाक पावल्ले आहा आज. आनी हेजेर दिसून येता हें जें GSIDC हें काम जें चालू आसा GSIDC थ्रू आहा आनी GSIDC जाचो चेअरमॅन जावन आसा चीफ मिनिस्टर अशें दिसून येता की कन्सल्टंटाक घेवन हे कितें तरी व्हडलें हें स्कॅम करपाक सोदता हे लोकांचो पयशांचो कित्याक 21 to 54 crores जावपाक शकनाय. आमकां डिमांड आसा पयलीं सद्या ह्या कन्सल्टंटाक पयलीं सद्या टर्मिनेट करपाक जाय आशिल्लो कित्याक तांणी एस्टिमेट दिल्लो 21 crores जाल्यार ताजोच एस्टिमेट 54 crores कशें जावपाक शकता हें सामकें दिसून येता. आनी दुसरें आमकां दिसता की हो BJPक वचपाक हें एक व्हडलें कारण आसतलें हो कडेन ताका गिफ्ट आसलो आसतलो आनी त्या कारणाक लागून हे तो गेल्लो आहा BJP भितर. दुसरें सांगता फावंडेशन स्टोन ह्या ब्रिजाचो घातिल्लो चीफ मिनिस्टर आयिल्लो हांगा ऑन 16th May 2022 16th May 2022 हांगा घातिल्लो फावंडेशन स्टोन आनीक वर्क ऑर्डर दिल्ली 15th December 2022 म्हणजे आजच्या दिसा 2 वर्स पयलीं आनी कंप्लिशन त्याचो पिरियड आसा 22nd December 2024 म्हळ्यार आनी थोडे आनी एक 7-8 दिसान ताजे कंप्लिशनाचो पिरियड काबार पण हिंग 5% सुद्दां काम दिसती पडना. सो हे कंप्लीट जाता म्हणजे जाल्यार 54 crore न्ही हे 100 crores वचून तेगोवपाचें इतली शक्यता आसा आमच्या मडगांवच्या आमदाराची इतली आमी कॉन्फिडंट आसा कित्याक 21 to 54 जाता जाल्यार हें कंप्लीट जाता म्हळ्यार 100 crores पावपाचें हें अजाप दिसपाना आमकां. दुसरें आमी हेंवूय दाखोवपाक सोदता आतां वेस्टर्न बायपासाचो जो स्ट्रेच आहा फ्रॉम बेनावली टू होलसेल फिश मार्केट दॅट इज सेरावली 235 crores म्हणटा तुमी 235 crores आनी हो इतलोसो कुडको तुमकां 54 लागता 54 crores लागता 25% ऑफ दॅट आनी थंय 1.2 kilometer आहा तो स्टील ताजी आहा एंटायर ब्रीज RCC स्ट्रक्चर आनी उरलो तो एम्बँकमेंट्स आसा सो थंय 254 आनी हांगा 54 कशें. सो हेजेर दिसून येता हें कितलें कशें भाशेन एस्कलेशन केल्लें आहा पयशे हाडपा खातीर आमकां हेजेर सामकें एक व्हायट पेपर जाय हें कशें केलें कित्याक कन्सल्टंटाकूय फायदो कसो सपोज बिलो 25 crores सपोज एक काम आसा जाल्यार ताका 2.75% कन्सल्टन्सी फीज आसता आनी सपोज तें एक्सीड जालें जाल्यार मागीर 3% 4% हे भाशेन तेगेलेय कन्सल्टन्सी फी वाडटा. सो हातून दिसून येता की कन्सल्टंट आनी GSIDC आनी जे पॉलिटिशियन आहा ते सगळे मेळून हे पयशे हाडपाचें हें कारस्थान करता. आमी हेजेर मॉनिटर करूच आसा टायम टू टायम आमी हाजेर दुसरें इन्फॉर्मेशन घेतलें आमी ह्या शिटकावणी दिवपाक जाता पण पयलीं सद्या एक्सप्लेनेशन दिवपाक जाय चीफ मिनिस्टरान आनी मडगांवच्या आमदारान की हे 21 आहा ते 54 कशें जालें हो मडगांवकाराक एक आनी आख्या सावथ गोवाच्या लोकांक एक व्हडलो प्रश्न जावन आसा आनी आमी डिमांड करता की हेजेर एक्सप्लेनेशन दिवचें म्हणटा. हें आतां काम सोंपपाची डेट आयली न्हू हय काम सोंपपाची डेट आहा 22nd कित्याक लागून डिले जालें तें तेंगे कडेन सेटींग जावन आसतलें हेंच म्हणपाक शकता आमी आनी दुसरें कांय उपाय ना आमकां तेका लागून कित्याक त्या खातीर तो तेका BJPकूय वचपाक पडलें आसतलें कित्याक सामकें फायनलायज जालें म्हणटा. आनी एक सांगपाक सोदता हें जेन्ना म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें अंडर RTI
हांवें मडगांवचे कांय सामके प्रामाणीक जे हे आहा BJP वर्कर्स आहा तांकां म्हणलें अरे हें कितें हें तुमी पार्टी वीथ द डिफरन्स लूट मार मरे म्हणून ते आमकां सांगता बाबा आमकां तो केन्नाच नाका आशिल्लो कित्याक तेजी सगळे कारस्थान आमकां खबर आहा म्हणून आनी हे वाडपाक कारण आनी कितें ताजे कडेन सर नाल्यार चीफ मिनिस्टरान आन्सर करपाक जाय म्हणटा BJPचे कार्यकर्ते हें सामकें सिद्ध जाता म्हणजे कितले सुमार करप्शन BJPचे मडगांवचे आहात तांकां सुद्दां खबर आसा